नमस्कार. आयज आमी आसले सांतानीज आनी हांगासर डेमोलिशन चालू आसले बिल्डिंगेचे आनी अशी आमकां गजाल आयकपाक येयली की हांगासर जेन्ना काम चलतालें हांगासर तेन्ना ते एक्सलेवेटर आसलो तो खंय तरी कोसळोन सकयल पडलो अशी आमकां म्हायती गावली. आनी आमी जेन्ना स्थळार पावले आनी जेन्ना सुपरवायझरा कडेन उलयले तेन्ना तेणी इन्फॉर्मेशन दिलें की हांगासर कोणाक कांय इंजरी जाल्ली ना म्हणून आनी हांगासर सगळे सेफ आसा आनी काम चालू आसा तेंचे. म्हजें नांव पाटील. सो हे आतां आमी 8th फ्लोर स्टोरेज आमी आतां डेमोलेशन चालू आसा. सो आतां ऑलरेडी आमी 4 फ्लोर देंवयल्ले आसा ऑलरेडी बिल्डींग. सो 4 फ्लोर देंवून आपल्याक काय डिस्टर्ब प्रॉब्लम काय जावंक ना. सो आतां कितें जालें काल मशीन वयर आतां इथे कंटिन्यू 24 hours पावस पडलेले आसा. सो त्या खातीर कितें स्लॅब आमचे सगळे ते सकयल्ले स्लॅब सगळे उदक घेतलेले आनी ताका काय प्लास्टर ना कांय ना. सो मशीन देंवयतना ते कितें जालें सकयल्ले स्लॅब कितें आसा एक स्लॅब कोसळ्ळो. सो एक स्लॅब कोसळ्ळो म्हणून मशीन टिल्ट जाल्लें आसा. आतां कितें आसा अननेसेसरी फेक न्यूज घालता सगळे लोक. आतां अशी न्यूज घातले आसा की बाबा हांगासर ऑपरेटर इंजर्ड जालो आनी कितें जालें म्हणून घालता. तशें कांय जावंक ना. म्हाजो ऑपरेटर पळय हांगा जाता तो ऑपरेटर मशीन चलयता. दुसरो ऑपरेटर पळय हांगासर बसलेलो आसा कित्याक ते मशीन आतां बंद आसा. हो ऑपरेटर आतां म्हाजो मशीन काम चालू आसा. अननेसेसरी फेक न्यूज घालचे पेक्षा जे सत्य कितें आसा तें घालपाची मातसो काळजी घेवची. सो आतां पळय थँक्यू फॉर माय गोवा न्यूज. आतां पळय तेणी पर्सनल येवन म्हाका विचारता जाल्यार तांकां थँक्यू म्हणून जाल्यार सत्य कितें आसा तो घालूंक सोदता. सो सत्य हेंच आसा मशीन टिल्ट जाल्लें आसा. जे आफ्टर लंच 2-3 वरां उपरांत मागीर कितें तें माती घालून आमी रेडी करून मागीर आमचें मशीन एज इट इज आमी उबो करून मागीर चालू करता. कोणाक अशी इंजरी बीन काय जावंक ना. ना कोणाक इंजरी ना कांय ना. फुडल्यान ऑपरेटर जाल्यार ऑपरेटरा कडेन उलोवंक शकता. माय गोवा नेटवर्का खातीर नवसराज सालगांवकर.